तुम्ही व्हिडिओ पळयला आर्ग्युमेंट करतना तो व्हिडिओ कित्याक लागून आर्ग्युमेंट करतना हेजेरूय तुमकां डिटेलान कळ्ळें आसतलें। आयज मुद्दम सांगपाक सोदता, हो जो हांगा तुमकां दिसता हो कंपाऊंड जो हांगा घातलेलो आसा, गेले 1 वर्स जालें हो इशू चलता आनी ही आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा आनी ही आमची लोकांची घरां आसा आनी ही घरां आतांची घरां न्हू, ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा। आख्ख्या मुर्मगांव गोवन जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी घरां आसा ती सगळी पयलींसून लोक येवन हांगा स्थानीक जाल्लेले तेंची घरां ही, कोणाकूच अधिकार ना हांगा हे घरांक इलिगल म्हणपाचो। आयज एक ऑफिसर जो हांगा येयलोलो हू हॅज बिहेव्ड रूडली विथ द पब्लीक आनी हांव ताका रूड म्हणटा, असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा। ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदता कितें बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना, ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड ना, ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा असल्या ऑफिसरांक। जेका लोकांची भावना खबर ना, जे लोक हांगा जे त्रास काडटा, हो इशू आतांचो इशू न्हू, हो इशू कितली वर्सां जालो हो इशू आसा आनी दीस आर ट्रेडिशनल पाथवे, हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हळ्यार जो स्टेटमेंट तेणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो। हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो कोण आयज येयलोलो पळय तो 1 नंबरचो फटींग। ही इज नॉट एक्टिंग लायक अ ऑफिसर, आयजूय ताका सांगलेलें आसा हांवें, ही इज एक्टिंग लायक अ एक्टिविस्ट। ताका हांव चार्ज करता ही इज अ एक्टिविस्ट वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, वर्किंग अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल। आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक लोकांक, गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो। ही पाथवेची इशू हांवें एसेंब्लीन उखल्लेलो, एसेंब्लीन सांगलेलें, हांवें हर एसेंब्लीन सांगलेलें, डिमांडान घातलेलो, 0 आवर्साक घातलेलें, कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें आसा ही ट्रेडिशनल पाथवे केन्ना बंद जावपाची न्हू म्हणून। कित्याक पयलींसून हांगा पाथवे आसा, ही पाथवे आसा ती लोकांक ही पळय सकयल घरां आसा, ही तुमकां मुद्दम दिसता पळय सकयल घरां आसा तांकां लागून हो रस्तो आसा वयपाक। आनी हे जे बोगदा बार म्हणून तो बॉप मारीत आसा, लोक पिता आनी येवन हांगा तेंच्या कंपाउंड आसता, ही इज टॉकिंग रॉंग। तो इलिगली फटींग उलयता, कित्याक हे बोगदा बार आसा ते आतांचे न्हू, इट वॉज स्टार्टेड लॉंग। आमी तेन्ना म्हाका दिसता भुरगेपण 1985, आयज 40 वर्सां जालीं, तेन्ना हेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डिंगे सुद्दां हांगा येवनासल्यो तेन्ना। ताका विचार ह्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग केन्ना येयला काय म्हणून, तेजे तुका प्रूफ दिवंक शकता, लायसन दिवंक शकता। 1985 स्टार्ट जाल्लेले ते आनी तेन्नाच्यान ते थंयसर रेस्टॉरंट आनी बार ते चालू आसा थंयसर। आनी ही जी ट्रेडिशनल ही तुमकां दिसता कंपाउंड हॉल, हो कंपाउंड हॉल आसा, कितलो न्यू कंपाउंड हॉल पळय बांदला तेंच्यांनी। मागीर ही आतां ट्रेडिशनल वाट केन्नाच्यान अशीच ओपन आसा। ही हांगा एक ओपन आसा, टोटल 4 ट्रेडिशनल वाट्यो ज्यो ओपन स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दवरलेली आनी आतां खंयसून ते जागे जाला आनी ह्यो बंद करपाक सोदता ट्रेडिशनल वाट। ही ती एक वाट त्या घरांक लोकांक लागून आसा, सेकंड थर्ड आसा ती थंयसर एक देवूळ बांदलेलें आसा तेज्या लागून ओपन दवरला, आनी फोर्थ आसा ते रुमडा वाड्याचे लोक वयता पळय तेंच्या लागून ओपन आसा ती। आनी ही ट्रेडिशनल वाटी केन्नाच बंद जावपाक हांव दिवपाना आनी हांव ताका चॅलेंज करता, तूं जो एलिगेशन करता हे बोगदा बाराचे, हांगा कोणूच एकटो मनीस येना। तुमी मुद्दम हे तुमकां दाखोवपाक सगळें कितें दिसता तुमकां, हांगा जंगल दिसता, हे पळया मुद्दम फूल जंगल, हांगा सगळीं झाडां दिसता, सगळे पळय केबल्स दिसतले तुमकां, सगळीं झाडां। आयज ह्यो झाडाच्या भितर लोक बसता, हांगा व्हडले व्हडले सोरोप आसा मरे, हांगा लोकांच्या घरान आमी केन्नाच्यान म्हाजे 2 कॉरस्पॉन्डन्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की झाडां कट करा म्हणून, ही झाडां सुद्दां कट करना। हांव स्वता आमच्या लोकांक लेबर्सान घालून ही झाडां कट करता एवरी इयर, आनी एवरी इयर पावस जाल्या उपरांत परत ही झाडां आसा तशी अशी बुशीस जाता। आनी तो म्हणटा हे केबलाचे उडयता, केबल व्हरपाक दिवना। हे मुद्दम तुमी केबल हे करा, रिकॉर्डिंग करा केबलांचो। ही केबल, दीस केबल्स आर लायिंग हियर फॉर लास्ट मोर दॅन 15 to 20 years, फॉर मोर दॅन 15 to 20 years हे केबल हांगा पडलेले आसा, अजून पर्यंत तेंच्यांनी उखलून व्हरना आनी हे केबलाक लागून लोकांक त्रास जाता हांगा। हांवें 2दा तांकां रिकमेंड केल्लेलें आसा हे केबल काडून व्हरचें म्हणून। आयज जेन्ना तो हांगा हे
बांदपाक येयले, लोकांनी तांकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केल्लेले आसा, लोकांनी तांकां बांदपाक दिले ना, लोकांची आमची बायलांनी थंय बसले, थंयसर आमी बांदपाक दिवपाना आनी म्हाका फोन केलो, तेन्ना हांव हांगा पावलो. तेज्या उपरांत तो म्हणून पावलो आपूण केबल काडटा. हांवें म्हणलें केबल आयज काडपाना तूं कामाक येयला हे बांदपाक मरे, केबल काडपाक येवना तूं. आनी मागीर तो चार्ज करता कितें आपल्या केबल व्हरपाक. हे केबल पळय रे, हे केबलाचे कितें व्हॅल्यू आसा, तो म्हणटा न्यू केबल आमचे यूज करपाचे. हे यूज करपाचे केबल, दीस इज ऑल स्क्रॅप. हे स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तांचे केबल. एक नंबर फोटींग उलयता तो. आनी ताका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून ताका हांव चॅलेंज करता. तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो. म्हाजेर घाल FIR. लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपाना. एकट्याचे तुजे कडेन कापासीटी आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो. हांव चॅलेंज करता ताका. FIR घालपाची गरज आसा जाल्यार म्हाजेर घाल. हांवें हाडयला. आय हॅव स्टॉप दीस वर्क टुडे. हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून. आनी आय वील स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे जे लोकांक हो त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून. आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू. आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा. तुका हांव चॅलेंज करता. तूं परत हांगा येवन दाखय. तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून. तुका चॅलेंज करता. तूं हांगा येवनूच दाखय. तुका लोकांक कडसून मार पडना जाल्यार पळय. हांव ताका चॅलेंज करता. घेवन यो पुलीस फोर्स. घेवन यो पुलीस फोर्स. हांव ताका सांगपाक सोदता तूं हांगा येवन विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलीस. तुका खबर आसा हांगा इश्यू आसा. 2दा तो येयलो हांगा. दोनीदा ताका आमी रिटर्न धाडलेले. सांगले बाबा हे कर नाका. हो इश्यू आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा. तुजे कडेन ऑर्डर आसूं. सद्या तो स्टॉप दवरलेलो आसा. सद्या तूं कांयच कर नाका. तरी पासून तो मुद्दाम तो आसा बेकार. म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा. एंड ही इज नॉट अ ऑफिसर. इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर. आनी ताका हांव परत एकदां चॅलेंज करता. तुजे कडेन कापासतात आसा. तूं FIR घालून दाखय. हांव तुका चॅलेंज करता. कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता. FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल. कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेले आसा. हांवें इन्स्ट्रक्ट केल्लेले आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना. आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते. आनी ही वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना. कित्याक ताका ओपन चॅलेंज करता. फुडलें ताका जाय तें करूनी. शंकर बुलडोजराचे पयशे खंयसून व्हरतले आमी असो तेणी प्रश्न केला. तेजेर कितें बोलूंक सोदता तूं? कसलो बुलडोजर? हो JCB हाडलेलो ताणें आयज. आनी म्हाका विचारता तो हे JCBचे आमी 10,000 रेंटाक हाडला खंय आनी एक 10,000 आपूण खंयसून दितलो काय म्हणून कोण दितलो काय म्हाका विचारता. अरे ऑफिसर तूं JCB तुवें हाडला. कित्याक लागून JCB हाडलेली तूंच म्हाका सांग. JCB कित्याक हांगा JCBची गरज आसलेली? गरजूच ना. JCB कित्याक हाडलेली म्हाका तेंच कळना तेणें. आनी JCB कोणाची हाडलेली? कावन्सिलराचीच हाडलेली. तो दामू नायक म्हणटा पळय तेजी हाडलेली. फुकट हाडला आसतले. कित्याक हेज्या फाटल्यान शेतरन चल्ला फटसून. तो दामू नायक हे ते कावन्सिलर हे वाड्याचे तेंचीच JCB घेवन येवन ते हांगा हे करता. JCBचो कसलो रोल आसलो हांगा? JCB तांकां सांगलेले केन्नाच्यान तांकां हांव सांगता केबल काड म्हणून हांगरसून. जाल्यार ते आयज पर्यंत केबल काडूंक शकना ते. ही झाडां मार म्हणून पळय रान मुद्दाम हे पळया. तुमकां कळटलें हे कशें आसा ते हांगा. रान कशें जावन पडलेलें आसा. आनी हे केबलाक व्हॅल्यू ना मरे. हे स्क्रॅप केबल मरे. तो उलयता तो एक नंबरचो फटींग मनीस तो. आनी ताका चॅलेंज परत हांव करता कितें बाबा तेणें हांगा येवन कापासतात आसता जाल्यार हांगा ताका परत दुरीक बांदून दाखोवची. आमी कशें बांदपाक दिवपाना. हां सर, ते काल ते एक व्हिडिओ तुजे व्हायरल जाले. मागीर ते आतां शंकर मामूरकर तुका एक चॅलेंज दिला. कंप्लेंट घालता जाल्यार ते तेजेर घालपी लोकांचेर न्हू. तेजेर तुजी 8:30 जेन्ना गेलो पळय तेन्ना एक गुंडा थंय ओमकार दोरबाटकर म्हणून म्हाका धमकी दिवपाक लागलो. आनी ताजे वर आनी 2 जाण आशिल्ले बारीकशे. ते थंयचे रेजिडेंटय न्हय आनी कोण न्हय. ते गाडयेन 2 गाडयो घेवन आयिल्ले कळ्ळें. आनी ताजे वर आनी कोण लोक आशिल्ले. ते हांव नको कोण लोक ते. पूण हांव ते ओमकार दोरबाटकराचें म्हाका नांव मेळ्ळा. आनी ताणें म्हाका धमकी दिल्ली कोण बालन चोडणकर म्हणून म्हाका कुडके करतलो म्हणून. ओके. आनी बाई म्हणून मुरगांवचो बाई जाणा मरे कोण. आनी कितें कितें सांगलें. आनी पुलिसेन त्या बालन चोडणकराचो आनी हेजे ह्या. पूण आय हॅव हर्ड दॅट ही इज अ हिस्ट्री शिटर दीस ओमकार हो आशिल्लो. हेणें म्हाका 2दा धमकी दिली थंय. म्हणून आय कॉल 2 PSIs. आनी मागीर हांवें PIक फोन मारलो आनी DSPकूय फोन मारले आनी सांगला की अशें हो म्हाका धमकी दिता म्हणून. आनी मागीर 1 मोर पर्सन वॉज देर बार बोगदा म्हणून ताजो. आतां म्हाका एक कळना ते बार बोगदा कुशीक देवूळ आहा. ते देवळाची वाट बंद करपाक हांव समजा ते बाराची कित्याक दोनी लागींच फाटल्यानच्यान सगळ्यांक वाटो आहा 4 जाणांक कनेक्टेड. आनी ते तांणी आमच्या म्हाका कितें मनशाक येवपाक वचपाक वाट दवरता. पूण गाडयो बिडयो कित्याक गाडयो लागत ना. येदे व्हडल्यो वाट्यो कित्याक जाय.
ल्हान वांटो आमी एक आसा जाल्यार दवरपाक आतां 4 वांटोची गरज ना न्हय. सो वी हॅड दॅट आनी ताका जर जाय ही कॅन टेक एन ऑर्डिनन्स आनी खंयची वाट जाय ती गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवपाची ताणें. तो लेजिस्लेचर मरे आनी तो आमकां एक्टिविस्ट म्हणटा. वी वील सी दॅट इवन एक्टिविजम करपाचें लिगल करा कितें इल्लिगल करा दॅट इज इन माय पर्सनल कॅपेसिटी वॉट आय वील डू इन एक्टिविजम आनी हें. देज आर टू सायड्स. जशें आमी वोटिंगांक पळय वोट करता दॅट इज माय वोटर्स रायट आनी हे करता ते तांचे रायट्स. आतां इज अ लेजिस्लेशन ताणें लेजिस्लेशन काडपाचें मरे. तुम्ही आता FIR कोणाचें नांव घालता? MLA नांव घालतले? FIR म्हाका पळय MLA मागीर आयला. तूं गाडयेन MLA एकटोच आयला तुवें पळयला. हांवें पुलिसांक कित्याक आपयले म्हाका थंय 2-3 जाण त्रास करताले पळय. MILAन म्हाका हे बीन करूंक ना धमकी दिवंक ना. MLAन म्हाका बंद कर म्हणून सांगलें. पूण हेंका कोणें हाडलें तेजेर कळटलें न्ही तुका. तांचे मोबायल बिबायल गाडयो बिडयो हाडलेल्यो तांणी भितर ते सगळें आसा आमचे. कोण कोणाच्यो गाडयो कळटले तुका सगळें. आनी आमी पिशे आमकां थंय 8:30 ताणें MLA आयला मागीर आनी तो थंय एकटो भुरगो न्हिदला थंय बारवालो कोण तो आनी सगळें आमचे कडेन. आनी आमकां ताणें अडोवंक ना थंय. न्हिदून अडयला तांचे आमचे कडेन विडियोज आसा आनी कोणें कोणें अडयला आनी कोणें कोणें कितें कितें म्हणलां. तो एज अ MLA ही टोल्ड मी टू स्टॉप द वर्क. दॅट इज अ सेपरेट आस्पेक्ट. पूण हाणें म्हाका धमक्यो दिल्या मारतलो कुडके करतलो तें कितें. आनी हो खंयराक थंय आशिल्लो हो मनीस दुर्भाटकर हो म्हाका धमकी दितालो मरे. हो थंयचो रेजिडेंटूय न्हय आनी इज अ क्रिमिनल पर्सन आय हॅव हर्ड नाव. तुमचें प्रोटेक्शन कितें आसा तुमकां मागीर कितें जाल्यार? म्हजे कडेन सेल्फ प्रोटेक्शन हेज बीन गिवन टू मी. म्हजे कडेन 2 हे बीन आसा आनी दोज आर देर फॉर मी. पिस्टल्स बीन आसा म्हजे विथ लायसन्स हे आनी ते म्हाका बाकीचें म्हजें प्रोटेक्शन म्हाका दिल्लें आहा. आय एम सरकारान म्हाका प्रोटेक्शन ते हेका दिल्लें आहा आनी आय एम गेटींग एग्जाम्शन इन हेका ऑल्सो. आय एम हॅविंग दॅट प्रोटेक्शन. म्हाका तशें कोणाच्या प्रोटेक्शनाची बीन गरज ना. आय कॅन गो देर एनीवेर आनी हांव हांच्या धमक्यान ताणें म्हाका धमकी दिल्या आतां कोण हे ते लोक म्हाका मारताले म्हणजे हो मारतलो. आय डोंट नो वॉट इज द कनेक्शन नाव. ही हॅज टू शो मी द कनेक्शन. ताणें सांगलें हांव थंय जाल्यार मारतलो म्हणून. दॅट इज नाव प्रूव्ड. कोणें संकल्प दॅट ऑल्सो ही हॅज टू ताणें हाडलेले तेजे फोन नंबर दोगांचे फोन हाडून चॅक करपा जाय पुलिसांक. ते हांवें दिला. बट देर वर 2 PSIs. आय टोल्ड देम दॅट हे 2 जाण आशिल्ले तांणी केला म्हणून म्हाका. आनी ताणें म्हाका सांगला रीतसर कंप्लेंट दी. आय एम गिवींग टुडे एन FIR. तांचेर दिना आनी म्हाका हांव कोणाक भिना. हांव दिवपाचो सारकें दितलो कंप्लेंट आनी FIR करतलोच. करना FIR जाल्यार आय वील गो इन कोर्ट अंडर 156(3). कळ्ळें न्हय. हांवें खूब FIR 156(3) केले. बरें म्हजी ऑर्डर आसा फाल्यां परवा BJP आनी काँग्रेसाच्या फंडिंगाचेर. ती तुका सांगता ती येतली ओपन जातली फाल्यां. ती डिसमीस जाता काय तांच्या आयडीक वता.